मंगळार 24 सप्टेंबर मुखेल वड. देवाचे उतर आयकतात आणि पाळतात तीच म्हजी आवय आणि म्हजे भाव. नियाळाक आदार. जेजून आपल्या जिवितांत देवाच्या उतराक सदांच पयलो वयलो जागो दिलो. कितेंच करतलो जाल्यार देवा लागीं तो मागणें करून उलयतालो. जेजू वरांची वरां देवा लागीं उलयतालो. आख्खी रात पर्यंत तो मागण्यांत सारतालो. कित्याक आपली खुशी न्हय पूण आपल्या बापाची खुशी करूंक जेजू दिसपट्टी वावुरतालो. आयच्या वाचपांत तो आपले आवयक आनी भावांक किकोण कसो करिना, बगर देवाचें उतर आयकता आनी पाळता तांकां अदीक म्हत्व दिता. तो अशें म्हणटा, देवाचें उतर आयकता आनी पाळता तेच म्हजे आवय आनी म्हजे भाव. ओंपयांचे वापरेंत आमी पळयता बरे जमनीर पडटा त्या बियांक उपोट पीक जाता. बी जावन आसा देवाचें उतर आनी बरी जावन आसा आमी जीं देवाचें उतर आयकतात आनी ताचे प्रमाणें जियेतात तीं. देवाचें उतर आमी आयकल्यारच पुरोना, ताचें फळ आमच्या जिवितांत दिसून येवंक फावो. तेन्नाच देवाचें उतर पाळपी आमी जावंक पावतलीं. देवाचें उतर वाचूंक आनी आयकूंक आमकां जायते सुयेग मेळटात, पूण आमच्या जिवितांत ते दिसून येतात काय? देवाच्या कुटुंबांतलीं वांगडी कशीं देवाच्या उतरा प्रमाणें जिवंक आमी वावरूंक आमचे प्रयत्न जावचे. म्हजो थाराव. म्हज्या जिविताचे देखी वरवीं बरे खबरेची परगटणार जावंक आयच्या दिसा आनी सदांकाळ हांव वावुरतलें.